स्किमी आसात आमच्यो सोशल वेलफेराच्यो, पर्टिक्युलरली स्कॉलरशिप्स, पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिप, हायर एज्युकेशन, टेक्निकल एज्युकेशन, नर्सिंग कोर्सेस, तसेच आमचे मायनॉरिटीज असतले, SC असतले, धनगर कम्युनिटी असतले, OBC असतले, इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लासेस असतले, EWS, हांच्या सगळ्यांच्या खातीर शैक्षणिक सुविधा निर्माण करपा खातीर आनीक समाजांतलो खंयचोच भुरगो ड्रॉप आउट जावचो न्ही, स्कूल सोडचें न्ही, आनीक फायनान्शियल पोजिशना लागून कोणाचीच शिक्षणा भितर अडचण जावची न्ही, हाचे खातीर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्यो वेरियस स्किम्स आसात. गेल्या 2 वर्सां हांव मिनिस्टर जाले नंतर ह्या सरकाराचे डॉ. प्रमोद सावंत हांणी रिव्ह्यू घेत आसतात. तरी आसतना आमकां ज्यो आमच्यो स्किमी आसात त्यो तळागाळाक पावपाक खूब अडचण येता. गेल्या 2 वर्सांक आमी खूब प्रयत्न केल्लो आसा आनीक ताच्या पयलींच्या वर्सा परस डबल परफॉर्मन्स आमचे जाल्ले आसा. बट एज अ गव्हर्मेंट वी आर नॉट हॅपी दॅट सगळ्यां कडेन हे पावपाचे अडथळे येतात. म्हणून आयज आमी पयले फावटी असो एक उपक्रम केल्लो आसा. वी हॅव कॉल्ड ऑल दी तालुका लेवल ADIs आनी तांकां ह्यो स्किमी एक्सप्लेन केल्यो, पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन दिलें, तांकां हो डॉक्युमेंटूय आमी हातान दिलो की सगळ्यो स्किमी राबयत आसतना ह्या डॉक्युमेंटाचेर कितें कितें आसा आनी ताची एलिजिबिलिटी कोण आसा, ताचे इन्कम क्रायटेरिया कितें आसा आनीक त्यो ताका कितें कितें डॉक्युमेंट्स लागतले. एवरीथींग इज डॉक्युमेंटेड अँड हँडेड ओवर टू ऑल दी ADIs. आमचे मदीं आयज आसात आमचे सेक्रेटरी सोशल वेलफेअर, तशेंच आमचे डायरेक्टर सोशल वेलफेअर, आमचे टेक्निकल एज्युकेशन डायरेक्टर श्री विवेक कामतजी, आमचे प्रोफेसर मेंडीस एडिशनल डायरेक्टर हायर एज्युकेशन, आतांच आमचे बरोबर शंभू गाडी आशिल्ले डेप्युटी डायरेक्टर एज्युकेशन, आनीक विविध स्तरावेल्यान सगळे एज्युकेशन सेक्टरांतले जे आमी तळागाळांत वचपाक सोदतात त्या सगळ्या ऑफिसरांक आमी आपयले. आनी परत एक फावटी आमी तालुका लेवलाचेर ह्यो सगळ्यो मिटिंगो घेतल्यो, जाणे करून त्या त्या तालुक्यांत जी स्कुलां आसात ते हेडमास्टर्स किंवा तांचे रिप्रेझेंटेटिव्स आमी घेवन ही स्किमी तांचे बरोबर पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन करतले आनीक ह्यो स्किमी तळागाळाक पावपाची व्यवस्था करतले. सो आमचे डॉ. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री सदांच म्हणटात की आमचे एज्युकेशन जे आसा ते अंत्योदय तत्वाचेर वचपाक जाय. शेवटचो मनीस शेवटच्या गांवचो म्हणजेच ग्रामोदय, सर्वोदय आनी अंत्योदय सर्वसमावेशक स्कीम आसपाक जाय, सर्वांपर्यंत पावपाक जाय आनीक गांवांनी पावपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे डिपार्टमेंट काम करता. म्हणूनच आफ्टर चतुर्थी वी हॅव प्लॅन्ड एक शेड्यूल केल्लो आसा की प्रत्येक तालुक्यान वचून आमचे ऑफिसर शक्य आसा ती हांव वतलो आनी ह्यो स्किमी राबोवपाचो प्रयत्न करतलो. आमी एक हेंय करतले की स्टेप्स कशे आसा आमी पोर्टलाचेर जशे आतां टेक्निकली आमी हें जाल्ले आसात. आमचे जे NIC आयिल्ले NICचे तांचेय मनीस घेतले आनी त्या गांवान त्या तालुक्यान वचून आमी पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन दितले, जाणे करून तांकां कळटलें की आमी जेन्ना पोर्टलाचेर आमचे एप्लिकेशन लोड करतले, अपलोड करतले तेन्ना तांकां कांयच त्रास जावपाक जायना. म्हणून एक प्रेजेंटेशनय आनीक अवेरनेस करपा खातीर आमी रेडिओ किंवा आमचे मिडिया हातूंतल्यान प्रेजेंटेशनय करतले, जाणे करून प्रत्येक स्टुडंटाक ताची म्हायती मेळटली, प्रत्येक हेड ऑफ इन्स्टिट्यूशनाक म्हायती मेळटली. सो ज्यो स्किमी आसात त्यो हांव ब्रिफली सांगता, कोणा खातीर आसात त्योय सांगता. ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या स्टुडंटां खातीर आतां ट्रायबल डिपार्टमेंट इंडिपेंडंटली फंक्शन करता. अदरवायज सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट पयलीं करताले. आमची मॅन्डेट आसा ती स्टुडंट फ्रॉम SC, OBC, मायनॉरिटीज, इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लासेस फ्रॉम अनरिजर्वड कॅटेगरी आनी तांचे खातीर स्किमी आसात त्यो पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशीप फॉर OBC, EBC अँड DNT स्टुडंट, प्री मॅट्रिक स्कॉलरशीप फॉर OBC, EBC अँड DNT स्टुडंट्स फ्रॉम
9th and 10th, merit-based award and recognition of high performance in the board, exam of SSC and HSSC in the state of Goa, SC community खातीर ही scheme आसा. Merit-based award and recognition of high performance in the board, exam of SSC and HSSC in the state of Goa ही धनगर community खातीर आसा. गगन बरारी शिक्षा योजना जी आमचे ट्रायबल डिपार्टमेंटान आसा, which is made applicable to धनगर community since they are in OBC. गगन बरारी शिक्षा योजना similar scheme for SC community. Scheme of scholarship to students pursuing home nursing courses, जे short term courses, आनीक degree courses, आनीक diploma courses हेही आसात. तातूंत भितर nursing हांचे खातीर वेगवेगळ्यो स्किमी आसात. कन्याधन फॉर SC, तशेंच सरळ विद्या सहाय्य स्कीम फॉर SC 5th to 8th, सरळ विद्या सहाय्य स्कीम फॉर OBC 5th to 8th. ह्यो स्किमी आसात आनी त्यो स्किमीचे परत एक फावटी गांवांगांवांत वचपा खातीर आमी करतात. तुमच्या माध्यमांतल्यान आयज हो सगळो लोकां पर्यंत पावता.